प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो 20 वोड 39 ते 47 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 verses 39 to 47. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि डोंगरी वाठारान जुदाच्या एका नोकरान धडवडान गेली आणि जाकार्यासाच्या घरांत भितर सोरून तिने एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणे म्हणलें, होस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आणि सुभागी तुझे कुशीचे फळ आणि म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. तोर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसतो बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आणि देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. मारियेचें तुस्त गीत. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या देवा तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन मोरी एलिझाबेथाक भेट दिवपाक वता. आनी एलिझाबेथाक भेट दिवचे पयलीं कितें घडटा. आंज बडवो गाब्रिएल मोरयेक येता, तिका मेळटा आनी तिका सांगता, तूं गोरबेज जातली, तूं एका भुरग्याक जोन दितली, ताचें नांव जेजू म्हूण दवरतली. आनी त्या फुडें तिका तिजो भावार्थ गोड करपाक तिका सांगता, तुजी भयण एलिझाबेथ ती 6 म्हयन्या पिरायेर आहा आनी ती आतां एका भुरग्याक जोन दितली म्हणून. आनी भाव भयणीनो, आंकवार मोरयेक त्या वेळार ही खबर आयकोपाक आनी सत मानूंक आंज बडवो गाब्रिएल तिका सांगता की एलिझाबेथ जी एकदम जाणटे पिरायेचेर आहा ती गोरबेज जाल्या म्हणून 6 म्हयन्यान आहा म्हणून आतां मोरयेचो भावार्थ हें सत मानूंक की ती गोरबेज जातली म्हणून दादल्या बरोबर संबंद दवरिनासतना हें सांगून तिजो भावार्थ वाडटा आनी ती म्हणटा, हांव जावन आसा सोरेस्परची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी ती तें सत मानल्या उपरांत जेजू तिच्या कुसव्यान जोन घेता, म्हणजे तें उतर मास जाता. आनी भाव भयणीनो, हें उतर जेन्ना तिणें आयकलें आंज बड्या गाबल्या की एलिझाबेथ गोरबेज जाल्या म्हणून ती उठ्ठा आनी एलिझाबेथाक भेट दिवंक वता, कित्याक तिका पळोवंक जाय की खरेपणी आंज बडव्या गाब्रिएलान सांगलां तें सत वा ना तें. जेन्ना ती थंयसर वेता एलिझाबेथाक भेट दिता, भाव भयणीनो कितें घडटा. जें आंज बडव्या गाब्रिएलान सांगलेलें तें ती पळयता की खरेपणी एलिझाबेथ 6 म्हयन्यान आसा, ती गोरबेज आहा आनी ती आतां एका भुरग्याक जोन दितली म्हणून. आनी भाव भयणीनो, तिची खुशालकाय इतली वाडटा आनी तिच्या कुसव्यान मोरयेच्या कुसव्यान जो जेजू आतां जोन गेला तो तें उतर मास जालां. पवित्र आत्म्याच्या आदारान ती आतां उतरां उलयता. आनी भाव भयणीनो, ह्या 44 आनी 47 वडीन आमी कितें आयकता. मोरी कितें म्हणटा, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा, देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. भाव भयणीनो, ह्या वेळार जेन्ना मोरयेन ही उतरां उलयलीं तिजे भितर कोण आसलो. जेजू आसलो, देव आसलो, पवित्र आत्मो आसलो, कित्याक जेजू तिच्या कुसव्यान आसलो. त्या वेळार पवित्र आत्मो कोणाचे भितर येवपाक जायनासलें, कित्याक आजून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो. आजून जेजून आख्या मनशाक कुळा पासत ताणें सगळें पातकां भोगसूंक नासलीं.
अजून ताणें आपले रगत वारोवंक नासलें, पूण आंकवार मोरेच्या कुसव्यान जेन्ना जेजू येता, जेन्ना तिणें भावार्था वरवीं त्या आंच बुडव्या गाब्रियेलाक सांगलें, हांव जावन आसा सरेस्पराची चाकून, जावं तुज्या समय तुज्या उतरा पोरमणें, त्या वेळार जेजू तिच्या कुसव्यान आसा, देव तिच्या कुसव्यान आसा, आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान ती उतरां उलयता. म्हजो आत्मो स्वरेस्पराक वाकाणटा, देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. भाव भयणीनो, आख्ख्या मनशा कुडाक एका सुरोंडराची गरज आसा, आनी गरज आसली म्हणून जेजू ह्या संवसारान मनीस जावन येता, खुर्सार वेता, आपलें रगत वारोयता आनी आख्ख्या मनशा कुडाचें तारण करता. तेच भाशेन आंकवार मोरयेचें तारण जावपाक तिका जाय आसलो एका सोरवंडराची गरज. आनी तिजो सोरवंडार कोण आसलो? तिजो पूत, जो तिच्या कुसव्यान आसलो, जी तिणें ह्या संवसारान हाडलो. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी देवाक मोरये पासत आर्गां आनी वाखाणणी दिता, कित्याक मोरयेन देवाचें उतर आयकलें, मोरयेन आंच बुडवे गाब्रियेलाक हय म्हणलें, मोरयेन देवाच्या उतराक सोत मानून ह्या संवसारान सोरवंडराक जेजू काडलो. आनी मोरयेन हें सगलें केलें म्हणून आयज जेजू वरवीं आमचें तारण जालें, कित्याक तिणें हय म्हणलें. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर सोत मानता, देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता, देवाचें उतर आमी पाळटा, भाव भयणीनो, आमी मोरये भाशेन एकदम सुभागी जाता. आमचें तारण जालां म्हणून आतां आमी उतरान रिगून रावन तें उतर आमी पाळटा. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी मोरयेक पळोवया, कशे भाशेन तिणें तें उतर आयकलें, कशे भाशेन तिणें उतर पाळलें, कशे भाशेन खुर्सार जेजू वसो पर्यंत तिणें ताची वाट सोडूंक ना. आनी जेन्ना जेजू मेलो ती तिजोर आसली, जेन्ना जेजू जल्म जालो ती माय आसली, तिणें तिच्या कुसव्यान ताका जल्म दिलो. आनी भाव भयणीनो, आयज मोरये भाशेन आमी देवाचें उतर आयकया. देवाचें उतर जें आमी सदांकाल आयकता, दिसपट्टें देवाचें उतर आमी जें शिकता, जें आमी आयकता आमी मिसाक, तें आमच्या मनान धरून, आमच्या काळजान रिगून धरून, आमच्या मनाची नडसुल्ली करून तें उतर आमी पाळुया. आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी देवाचें राज फुडें चलपाक, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.